राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान और नॅशनल युनिटी डे दिसा निमतान आयज घडोवन हाडिल्ल्या ह्या खासा चर्चेन तुमकां प्रज्ञा राणेचो उर्बेभरीत येवकार. 2014 सालान भारत सरकारान राष्ट्रीय एकता दीस मनोवपाचें थारायलें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जयंती निमतान तांचो उगडास करपा खातीर राष्ट्रीय एकता दीस आमी घडोवन हाडटात. आयज सरदार वल्लभभाई पटेल हांची 150वी जयंती. त्या निमतान ही खासा चर्चा. आयज जेन्ना आमी सरदार वल्लभभाई पटेल हांची याद करता तेन्ना इतिहासान तांचो सहभाग कसो आशिल्लो, ताच्या स्वातंत्र्यान कितलो वांटो आशिल्लो हे विशीं चर्चा करतले. पूण हें करपा खातीर इतिहासांतल्या कांय पानां विशीं आमकां मातशी पानां ती पडताळून पळोवची पडटली. हें करपा खातीर ह्या इतिहासाचो जाणी संशोधन केल्लें आसा, ताचो सखोल अभ्यास केल्लो आसा अशें व्यक्तिमत्व आयज आमचे बरोबर आसात, जाणी इतिहासाचो सखोल अभ्यासूय केलाच, पूण येता त्या फुडले पिळगेक आनी अशे कितलेशेच इतिहासकार घडयल्यात. फुडले पिळगेक ह्या इतिहासाचें ज्ञान दिवपा खातीर आयज ते आमचे बरोबर आसात. प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे आयज आमचे बरोबर आसात. तुमकां येवकार सर. नमस्कार सर. आयज भारतीय एकता दीस ह्या निमतान सरदार वल्लभभाई पटेल हांची याद सगळ्यांक येता. सो हें समीकरण कशें कितें सरदार वल्लभभाई पटेल आनी राष्ट्रीय एकता दीस कित्या खातीर मनयतात? 31 ऑक्टोबर 1875 वर्सा नादियाद ह्या गांवांत म्हणजे गुजराताच्या गांवांत वल्लभभाई पटेलांचो जल्म जालो. सो तांचो जल्म जालो आयच्या दिसा 1875. सो 1875 टू 2025 जर पळयलें 150th बर्थ एनिवर्सरी आज आमी तांची जयंती मनयतात. आनी भारतीय सरकारान डिसायड केलें 2014च्यान की ही जयंती ताजी सरदार वल्लभभाई पटेलाची जयंती मनोवपाची. आनी तेन्नाच्यान तांणी तो डिक्लेअर केलो राष्ट्रीय एकात्मता दीस. म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल हे राष्ट्रीय एकात्मतेचें एक प्रतीक आशिल्ले, अशें ते लिडर आशिल्ले, फॉरमोस्ट लिडर आशिल्ले. सो तांची जयंती ह्या रुपान मनोवपाची तांणी ठरयली सरकारान आनी आज पर्यंत ती मनयतात. आनी this year today it is the 150th birth anniversary of Vallabhbhai Patel. तुम्ही युनिटी हाजे एक सिंबल म्हळ्यार सरदार वल्लभभाई पटेल. सो हाजे कनेक्शन कितें आसलें? वॉट वॉज हिज रोल टू ब्रिंग दिस युनिटी ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभभाई पटेल जर नाशिल्ले, ते एक सुटके झुजारी आशिल्ले, ते एक लिडर आशिल्ले, ते जर नाशिल्ले जाल्यार 563 जी आमच्या भारतान राज्यां आशिल्ली, किंगडम्स आशिल्ली, ती मे बी इंडियन युनियनाक जॉइन जावपाक रेडी नासतली आशिल्ली. म्हणजे दे वर रिलक्टंट. म्हणजे 563 इफ नॉट फॉर वल्लभभाई पटेल देन ते मे बी ते जॉइन जावचे नाशिल्ले. आनी आमचो जो देश जो आसा, जो आमचो इन्क्लुडींग ऑल दीज 563 स्टेट्स, प्रिन्सली किंगडम्स प्लस प्रेसिडेन्सीज आशिल्ल्यो, बॉम्बे प्रेसिडेन्सी, मद्रास प्रेसिडेन्सी, कलकत्ता आनी दिल्ली, अश्यो 4 प्रेसिडेन्सीज मेळून तो ब्रिटीश इंडिया जो जालो तो उरचो नाशिल्लो. बिकॉज सरदार वल्लभभाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडन्स आनी फर्स्ट डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर. हें शक्य जालें ताणें भारत दवरलो. भारताक जे एक रूप जे आज आमी पळयतात, भारत आमचो देश, आमचें नेशन, तें वल्लभभाई पटेला खातीरूच जालें अशें म्हाका दिसता. कित्याक वीच इज कन्विन्सिंग प्रावेस एंड इवन द यूज ऑफ फोर्स इफ नीडेड बी एंड इट वॉज नीडेड, ते ताणें हें घडयलो, देश आमचो घडयलो. म्हणून ते म्हाका दिसता युनिटीचें प्रतीक अशें ताका मानतात. आनी खरेंच तें इतिहास जर पळयलो जाल्यार मानपाचें अशें म्हाका दिसता. आता तुम्ही ते मेन्शन केले की 563 प्रिन्सली स्टेट्स आशिल्ले, राज्य म्हणटात ते आशिल्ली. दे हॅड देअर ओन लिडर्स किंवा एम्परर्स म्हणून ते किंग्स रूल करताले तेन्ना. सो आता सगळ्यांनीच तांकां एकवटीत जावपाक हयकार दिलो की वर्जेऱ्यांनी तांकां कोणे तरी आडायले किंवा सम पीपल वर नॉट रेडी टू जॉइन? सो अशे कांय इव्हेंट्स आशिल्ले? प्रज्ञा, हो एक तुवें बरो प्रश्न विचारलो की 563 प्रिन्सली किंगडम्स म्हणल्यार फकाणांनी ताजे सगळे प्रिन्सेस ऑर किंग्स, आनी तांकां सगळ्यांक भारताक जॉइन जायात. तुमी आतां भारत इंडिपेंडंट जाला, जॉइन जायात, आमी राष्ट्र आमी बनोवया, करया, हें सांगप फकाणाची गोश्ट नाशिल्ली. सो वल्लभभाई पटेल तांणी तो प्रयत्न केलो आनी ते सक्सेसफूल जाले. पूण
हो प्रयत्न करता आसतना 2 राज्यां, एक हैदराबाद आनी दुसरें जुनागड, ही 2 राज्यां भारताक जॉयन जावपाक रेडी नाशिल्ली. बिकॉज तेन्ना फाळणी जाल्ली, एका वटेन पाकिस्तान, एका वटेन आमचो भारत. सो इनफॅक्ट जुनागड वॉन्टेड टू जॉयन पाकिस्तान आनी हैदराबाद जो निजाम आशिल्लो पळय हैदराबादचो, तो सुद्दां पाकिस्तानाच्या वटेन हें जातालो. सो हे 2 राज्यां कशी कन्विन्स करून आनी ताणें मागीर यूज कसो ऑपरेशन पोलो हे वापरून ताणें हैदराबाद निजामाचेर हें करून ताणें ऑपरेशन पोलोंतल्यान वल्लभभाई पटेलान हैदराबाद इंडियन युनियनान घेतलें. तशेंच जुनागडचो नवाबूय रेडी नाशिल्लो, ताजे कडेन फोर्स यूज करून मागीर तो नवाब रेडी जालो. सो हे सगळें करप म्हणजे फकाणाचें न्ही, म्हणजे राष्ट्र ताणें घडयलें. आनी म्हणून कांय जाण अशें म्हणटा की तो पंतप्रधान आशिल्लो जाल्यारूय एक दिशा दिवपाचो आनी हें. सो अशें ही वॉज अ ग्रेट मॅन, ग्रेट लिडर. आता तुम्ही मेन्शन केले की हे प्रिन्सली स्टेट्स आशिल्ले, तांकां सगळे एकवटीत हाडपाचें काम सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी केलें. तेन्ना म्हाका दिसता हें काम दिवचे पयलीं गांधीजीने एक वाक्य म्हणिल्लें की प्रिन्सली स्टेट्स ब्रिंगिंग देम ऑल टुगेदर इज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क अँड ओनली पटेल कॅन डू इट. सो ह्या तरेचे व्यक्तिमत्व सरदार वल्लभभाई पटेल आशिल्ले. आता सरदार वल्लभभाई पटेल हे सरदार जे आमी पयलीं सुरवातेक म्हणटा, ही तांकां उपाधी दिवपी म्हाका दिसता गांधीजीच आशिल्ले. सो कॅन यू जस्ट एक फ्लॅशबॅक म्हणजे आमच्या लोकांक आयज सांगशात की सरदार ही तांकां उपाधी कशे तरेन मेळ्ळी. आतां वल्लभभाई पटेल हाका आमी सरदार म्हणटात. आतां कोणाकय दिसपाक ताका सरदार कित्या खातीर म्हणटा की ही वॉज नॉट अ पंजाबी, ही वॉज अ गुजराती. पूण तरी आसतना ताका सरदार, सरदार म्हणजे कितें, एक चीफ, एक लिडर. सो जेन्ना 1928 जेन्ना सत्याग्रह केलो, म्हणजे बारदोली हे गांवान जेन्ना वल्लभभाई पटेलान सत्याग्रह केलो, हो सत्याग्रह कित्याक आशिल्लो, जे बारदोली गांवांतले जे शेतकरी आशिल्ले तांचेर 22% म्हणजे टॅक्स लायिल्लो, ब्रिटीश सरकारान टॅक्स लायिल्लो तांच्या एग्रीकल्चर प्रोड्युसाचेर. आनी तांकां तो टॅक्स दिवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें, पुअर फार्मर्स. आनी सो तांकां ते डिफिकल्ट जातालें. म्हणून वल्लभभाई पटेल ताणें तो गांधीजीक मेळ्ळो. गांधीजीचो आनी ताचें मातशें पयलीं मेळप जाल्लें. आनी तेन्ना गांधीजीक दिसलें की ह्या यूथ, ह्या मनशान, ही वॉज अ यंग मॅन, एक बरी लिडरशीप क्वॉलिटी आसा. आनी बारदोलीचो सत्याग्रह हो ताचो लिडर आशिल्लो वल्लभभाई पटेल. आनी सक्सेसफुली ताणें तो टॅक्स ब्रिटिशा कडल्यान काडून उडयलो, म्हणजे ह्या हाजो शेतकऱ्यांचेर जो टॅक्स लायिल्लो. आनी जेन्ना ते गांधीजीक न्यूज कन्वे केली की बारदोलीचो सत्याग्रह सक्सेसफूल जालो 1928 आनी ब्रिटिशांनी टॅक्स विड्रॉ केलो म्हणून, तेन्ना गांधीजी खूश जालो. ताणें म्हणलें हो आपलो सरदार म्हणून, हो आमचो लिडर, हो चीफ. आनी तेन्नाच्यान ताका ती महात्मा गांधीन ताका उपाधी सरदार अशी दिली, जी तेन्नाच्यान ताका सरदार, म्हणजे 1928 ताका सरदार वल्लभभाई पटेल अशें नांव पडलें. बरोबर. सरदार वल्लभभाई पटेल इज ऑल्सो नोन फॉर तांचे एक वक्तृत्व कौशल्य खातीर भरपूर फामाद आशिल्ले. ही वॉज ऑल्सो द वन टू ब्रिंग पीपल टुगेदर बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल्स. तांच्या वक्तृत्व कौशल्या खातीर ताणें लोकांक एकठांय हाडले. हाचे बद्दल तुमी थोडे मातशे प्रकाश केला. ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर. इनफॅक्ट अशेय लोक म्हणटात की क्विट इंडिया मुवमेंट जेन्ना ताचें भाशण जालें न्ही, तें भाशण गोवाली टँकाचेर जालें 8 ऑगस्ट 1942. तेन्ना लोक इतले सामके थंय हे जाले, म्हणजे दे वर इन्स्पायर्ड क्विट इंडिया मुवमेंट. आनी बिफोर दॅट तो एक लॉयर आशिल्लो. वल्लभभाई पटेल हे एक लॉयर आशिल्ले, बॅरिस्टर जाले ते. आनी तेन्ना तांणी कोर्टान अशे रितीन ते लडटाले आनी अशे रितीन ताणें केसी जिखिल्ल्यो. सो ही बिकेम व्हेरी फेमस एज अ लॉयर बिकॉज ऑफ हीज ओरेटरी स्कील. एंड सेकंडली इनफॅक्ट जेन्ना इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन सायन जाल्लें तेन्ना सुद्दां ताजे ओरेटरी स्किल्स वर पावरफूल एंड वर युजफूल. इनफॅक्ट ही कन्विन्स्ड. Oratory skills is one thing and convincing prowess. His convincing prowess was so effective that all the 563 states were ready to join, including Kashmir. Maharaja Hari Singh, who signed the instrument of accession on 26 October 1947, first one. So asha ritin tane he was really a leader who could make a difference to so many aspects of Indian पॉलिटिक्स अँड लाईफ. बरोबर. येस. सो भारताक जेन्ना स्वातंत्र्य मेळ्ळें, आता हे पुराय देश चलोवपाची जी जापसालदारकी, सरकार स्थापन करपाची जी जापसालदारकी आसा,
ते काय ठराविक मनशाचेरूच दिले तांचेर सरदार वल्लभभाई पटेल हांचेर विश्वास दवरून तांकां एक मुखेल जबाबदारी दिली ती कसली आनी त्यांनी ती कशा तरेन पेल्ली हाचेर थोडो उजवाड घालात. In fact, Vallabhbhai Patel was a great leader, was an important leader of the Indian National Congress. In 1945 or so, he was the president of Indian National Congress. So he was a great leader. And जर तुम्ही photograph, even the documentaries available असा, Vallabhbhai Patel is always there with Gandhiji, Nehru, Maulana Azad, Sarojini Naidu, ही सगळी बरोबर आसा. सो वल्लभभाई पटेलाक एक गजाल हांव सांगपाक सोदता ती की काँग्रेस वर्किंग कमिटीची एक मिटींग आशिल्ली आनी त्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीक म्हणजे 1946ची मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेक इलेक्शन जालें आनी तें इलेक्शन अशें आशिल्लें की इंडिया इंडिपेंडंट जातकीर कोण प्रायम मिनिस्टर जातलो इंडियेचो 15 वोट्स हाका पडिल्ले वल्लभभाई पटेलाक पडिल्ले की ही शूड बी द प्रायम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स आनी 2 मतां नेहरूक पडिल्ली. सो बट गांधीजी नॉडेड इन फेवर ऑफ नेहरू बिकॉज नेहरू वॉज व्हेरी क्लोज टू गांधीजी आनी वल्लभभाई पटेलाचो जो प्रायम मिनिस्टर जावपाचो तो चान्स गेलो. इनफॅक्ट देन ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया. सो एज अ होम मिनिस्टर ताजेर एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आशिल्ली 15 ऑगस्ट 1947 जातकीर की इंडिया इंडिपेंडंट जातकीर की जी हांवें सांगली 563 princely states had to be integrated into the Indian Union plus reluctant Nizam of Hyderabad and Junagadh Nawab had to be also integrated into the Indian. It was a very difficult task and this particular responsibility was given to Vallabhbhai Patel because Nehru felt that only he could do it. Vallabhbhai Patel only could do it and all the Congress leaders had full faith in him because of his convincing prowess, his oratory skills and if need be he would take action as he had taken Operation Polo in the case of Hyderabad. So that is the reason like he was a very successful home minister. बरोबर. सर आज बसून गोंयान बसून आम्ही ही चर्चा करता सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो गोंयच्या इतिहासान कितें संदर्भ मेळटा? ते गोंयान केन्ना येवना आनी इनफॅक्ट कितें जालें की 15 डिसेंबर 1950 तांचे हें जालें ते गेले म्हणटगीर आमकां हांगा लिबरेशन मेळ्ळें तें 1961 पोर्तुगीजां पासून. सो इन 14 years आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडन्स गोवा गॉट लिबरेटेड. पूण अशे लोक म्हणटात की जर तर कित्याक मागीर तो फ्रिडम स्ट्रगल वाडलो न्ही गोंयान 1954-55 फ्रिडम स्ट्रगल जालो. पयलीं म्हूण तूं टीबी कुन्नान सुरू केल्लो 1928 पूण मागीर कांय जालें ना. सो पूण अशें जालें की 1950 ह्या वर्सा 15 डिसेंबराक वल्लभभाई पटेल ह्या संवसार सोडून गेले. सो ताज्या खातीर इफ ही वॉज देर continued as a meaning if he was not dead he was alive then probably आमचे फ्रीडम स्ट्रगल गोयचे जे स्वातंत्र्य आसा ते एक्सपिडायट जावपाचे आनी मे बी ड्युरींग हीज लायफ टायम ओनली वी कूड हॅव गॉट liberation from Portuguese rule but because he died I think it got delayed and it went up to 1961. पण अशी मदीं केन्ना अशी पहल जाल्ली का मदीं गोवाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर जेन्ना पोर्तुगीजां येयल्ले तेन्ना मदीं अशें खंय हे जाल्ली की सरदार वल्लभभाई पटेल had some discussion in fact there was a discussion in Lok Sabha and Vallabhbhai Patel is said to have commented that if given the chance or if I am given the power I would send force into Goa only. ते कित्या खातीर हे जालें की Goa only and I would do it. But खंय तरी ते Nehru was not in favor of sending forces into Goa at that particular point of time and he did not pursue that particular thing when he was alive, Vallabhbhai Patel. But Lok Sabhen हाजेर चर्चा जाल्ली आसा. आयज आमी राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान ही चर्चा हांगा घडटा. सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो रोल भारतीय एकता घडोवन हाडपा खातीर मुखेल आशिल्लो. आयच्या तेंपार ह्या खिणाक जेन्ना आंतरराष्ट्रीय मळार म्हणा राष्ट्रीय मळार म्हणा गोंयच्या थळाव्या राजकारण म्हणा हाव फार इज द रेलेवन्स ऑफ दीस पर्टिक्युलर डे आनी तांचो सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे हांगा तांचे व्हॅल्यूज जे तांणी आमकां हांगा दिल्ले आसा सो आयच्या दिसा खातीर कितले इम्पॉर्टंट आसा ते आयच्या घडयेक? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इनफॅक्ट तो एक इन्स्पिरेशनल फिगर म्हणजे ताणें इन्स्पिरेशनल फिगर इन सच अ वे दॅट वॉट एवर ही अंडरटूक न्ही he was successful, he made it successful.
सो आमकां तशी लिडरशीप जाय, आमकां अशी लिडरशीप जाय जी भक्त आसा, पॅट्रियोटिझम आसा, जी ऑनेस्ट आसा, पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, जे म्हणजे नॉन करप्ट. He was a clean man. He was looked upon as a very clean man, honest, a man of integrity. So ती आमकां लिडरशीप परत म्हणजे वल्लभभाई पटेल कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन, इनफॅक्ट आय वूड से दॅट द यूथ should stand inspired by his leadership qualities, because असो लिडर जाल्या शिवाय आनी ताज्या म्हणजे he should feel that for the country, then only he can lead. Otherwise, unless until you feel that sense of pride in your country की हांव म्हज्या कंट्रीचें नांव वयरूच दवरतलो सर. आय एम नॉट सेयिंग दॅट तुमी आंदोलनूच करपाक जाय, हें करपाक जाय. इन अ स्मॉल वे इफ यू डू समथींग फॉर द नेशन, इट इज ग्रेट. ऑफकोर्स वल्लभभाई पटेल डीड बिग थिंग्स, बट आयचे जे यूथ आसा, सपोज आतां कोण थंय खंय गार्बेज उडयता, त्या मनशाक तुवें गार्बेज उडयनाका म्हणून अशें पोलायटली सुद्दां जर सांगलें तूं देशा खातीर काम करता, हें आमी विसरपाक जायना की आमी जे कितें करतात की आमी देशा खातीर करतात हें समजून आमी करपाक जाय. वेदर आमी गोंया खातीर, देशा खातीर जे कितें तुमी करतात, स्मॉल जावं तें सगळें खंय तरी देशाक कॉन्ट्रिब्यूट जावपाक जाय अशें आमच्या मनान जर असलें. पूण आमकां तशें तें चडशें जायना, कित्याक आमी इतले लायफान आमचे बिजी आसता की आमी इतलेच चिंततात, पण आमकां तें आमचें एक्शन हें देशा खातीर युजफूल जातलें काय ना, हें जें आपूण विचार करता तो देशा खातीर युजफूल जातलो काय, आपल्या गोंया खातीर युजफूल जातलो काय ना, हें जर आमी विचार केलो जस्ट फॉर 1 मिनीट, जाल्यार म्हाका दिसता आमी जायतें कितें करपाक शकता. आय एम नॉट सेयिंग वी नीड टू डू बीग थिंग, बट स्टँडींग इन्स्पायर्ड बाय दीस पर्सनॅलिटी वी कॅन डू एटलीस्ट स्मॉल थिंग फॉर आवर कंट्री. आय फील दॅट आयज आमच्या देशा मुखार म्हणा एक राष्ट्र म्हणून आमी पळयतात, कितलींशींच आव्हानां आसा, आंतरराष्ट्रीय मळार सुद्दां आव्हानां आसात. टेररिजम म्हणा, कितलींशींच हें जाता. सो वेन वी टॉक अबाउट सरदार वल्लभभाई पटेल हांची जे वॅल्यूज आसा, असो खंयचो तांचो एक मुल्यां म्हणटा तांचे वॅल्यूज आसा दॅट वी शूड कीप इन मायंड अँड ब्रिंग एवरीथींग टुगेदर अँड वी शूड ऑल स्टँड टुगेदर, असो एक खंयचो मूल्य? ही वॉज अ मॅन ऑफ एक्शन. येस. ओरेटरी इज वन थिंग, म्हणजे इट इज नॉट दॅट ही जस्ट स्पोक, ही डीड कर्म, ही डीड एक्शन. आणि म्हणून ताका इनफॅक्ट देर इज वन इन्सिडंट इन हीज लायफ न्ही, ताका एक बॉयल आयिल्लो हांगा आर्मपिटान, एक बॉल आयिल्लो वेन ही वॉज व्हेरी यंग. आनी सगळ्यांनी अशें कितें कितें सजेस्ट केलें न्ही, ताणें तो स्वता फोडलो, स्वता. म्हणजे ही वॉज अ मॅन ऑफ एक्शन. म्हणजे तो ही वॉज नॉट डिपेंडंट ऑन एनीबडी, ही हिमसेल्फ गेव एन एक्झाम्पल थ्रू हीज एक्शन. म्हणजे लिडिंग थ्रू एक्झाम्पल म्हणटा तो वी कॅन लूक अपॉन हिम, की ते करपाचें कार्य आशिल्लें न्ही, इंटग्रेट करपाचें, तें ताणें केलें. सो प्लस ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फायटर, बिकॉज ही वॉज जेल्ड मेनी टायम्स. ही वॉज इन अहमदाबाद जेल and he was jailed. So every time what I am saying is that action speaks louder than words. So कसलें एक्शन जावं तें, स्मॉल जावं बिग जावं कितें जावं, तें एक्शन केल्या शिवाय रिजल्ट तुका मेळना. तुजो जस्ट बसून रावलो जाल्यार जस्ट डू नथींग, देन यू वील गेट नथींग. बिकॉज ही डीड समथींग, ही गॉट समथींग. दिस इज वॉट वी लर्न, आय लर्न फ्रॉम हिम. आता जस्ट फ्रॉम हिज पर्सनल एक लायफ मातशी थोडी झलक घालया की ल्हानपणांतल्यान वॉज इट दॅट सरदार वल्लभभाई पटेल ऑलवेज हॅड अ एम्बिशन, कितें एक मोग दवरिल्ली की आपूण अशें बॅरिस्टर जातलो किंवा अशे तरेन एक व्हड कार्य करतलो? वॉज ही फोकस्ड टुवर्ड्स दॅट? नो नो नो. इन फॅक्ट एज अ चायल्ड he was a quiet person. He was never ambitious. In fact, he never wanted to be a lawyer बी. ते कितें तरी धाकटो भाव काय व्हडलो भाव म्हाका सारकें खबर ना, याद जायना, तातूंत भितर एकट्यान कोणें तरी लॉक वचपाचें अशें ते पटेल कम्युनिटी अशें तांचे घरान थरलें. सो ही वॉज टोल्ड टू गो. ताका तें एम्बिशन तशें कांय नाशिल्लें. पूण जेन्ना ताजें तें स्पेशली मागीर तो इन्फ्लुअन्स ऑफ गांधीजी जालो ताजेर, ताणें फॉरेन क्लोज, ही वॉज वेरींग सूट एंड बूट, मागीर ते ताणें उडयलें आनी ताजें अटायर चेंज जालो, ताजें मनाचें परिवर्तन जालें की वाय शूड आय एम फॉलोईंग ब्रिटीश वेस्टर्न कॉस्ट्युम्स, आय शूड फॉलो. सो तो करून करून तो पयलीं ताणें डायरेक्ट नॅशनल मुवमेंटान वचून तो ही स्टार्टेड वीथ खेडा सत्याग्रह. खेडा सत्याग्रह जो गुजरातांतले गांव आशिल्ले पण त्या शेतकऱ्यांक एकठांय करून तांचे अगेन्स्ट जो कर आशिल्लो, तो टॅक्स आशिल्लो, तो कमी करपाक तो वावुरलो. म्हणजे ही स्टार्टेड फ्रॉम देर, फ्रॉम द वॉज देर आफ्टर ही
was the lawyer or before this? This is after he gave up that practice. Okay, okay. He gave up that practice. He gave up his attire. Everything he gave up, and then he got plunged into the freedom struggle. movement. So अशें जालें तें. So it was not that ambition ki I will ते अशें घडून आयलें. But one thing we should acknowledge is that he had a burning feeling of patriotism towards the country. कि आमच्या country एक foreign power should not rule and we should be the rulers of our own country. हे ताच्या बद्दल सामकें स्ट्रॉंग आशिल्लें तें लास्ट पर्यंत आमकां उरिल्लें दिश्टी पडटा. आणि ताच्यात लागून ही बिकेम व्हेरी क्लोज टू गांधीजी. ही वॉज अ व्हेरी आर्डंट फॉलोवर ऑफ गांधी. He was very close to Gandhiji, very close to Nehru, Gandhi, मौलाना आझाद, सरोजिनी नायडू. हे एक तांचो ग्रुपूच आशिल्लो. अजून पर्यंत तुम्ही जर डॉक्युमेंटरीज पळयल्यो, फोटोग्राफ्स पळयले, तुमकां हे लोक दिश्टी पडटा. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मागीर वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद, राजगोपालाचारी, हे सगळे बरोबर दिश्टी पडटा. सो मेन क्रुशियल जी डिसिजन्स आशिल्ली, ही वॉज पार्ट ऑफ दॅट. He was consulted. Gandhiji used to consult him. In fact, on the last day when Gandhiji was assassinated, few minutes to 5:17 na Gandhiji assassinate kela Nathuram Godse. Few minutes before that, Gandhiji and Vallabhbhai Patel were together. Vallabhbhai Patel had come to meet him. गांधीजी बरोबर. आणि so last पर्यंत गांधीजी Vallabhbhai Patel was there always with him. आणि इवन सुटके म्हाका सुटके इंडियन फ्रीडम मुवमेंट म्हणटा पळय तेन्नाय तांकां एक जापसालदारकी दिल्ली की हे रोल तुमी पळयात. सो ताजो तो खंयचो एक भाग आशिल्लो की दॅट ही वॉज व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल इन डुईंग दॅट. हय, पयलीं केडा सत्याग्रह जालो, मागीर बारदोली सत्याग्रह जालो टॅक्साचो, मागीर तो इंडियन नॅशनल काँग्रेसान भितर सरलो, ताका ही बिकेम अ मेंबर एंड देन ही स्टार्टेड फॉलोईंग द पाथ ऑफ गांधीजी. आणि इनफॅक्ट गांधीजी फेल्ट दॅट ही इज द ओनली one amongst them who has the leadership qualities to take any cause further. So anytime any and this was after non-cooperation movement. So jana civil disobedience movement and quit India the movement ashile Gandhiji 1930 and 1942. Tenna Vallabhbhai Patel had a bigger responsibility of being in the forefront of the movement, and he was in the forefront of all the decision making, including having a dialogue with Mountbatten and ते बाकीचे सगळे जे आशिल्ले ते सगळे. सो ब्रिटीश जे आयले, वेवल आयिल्लो, मागीर तांचे कडेन सगळ्यां कडेन डायलॉग्स. ही वॉज व्हेरी मच देर पार्ट ऑफ इट. ते फोटो पळयल्यार सुद्दां अजून प्रूफ आमकां एविडन्स आसा. ही वॉज ऑल्सो म्हाका दिसता ताका आनी एक फॉर ड्युरींग दॅट जर्मन हेज्या वेळार तांकां एक सिमिलॅरिटी करताले. आय थिंक इट वॉज बर्मार्क बिस्मार्क अशें एका हाज्या व्यक्ती बरोबर ही वॉज कंपेर्ड टू दॅट. सो ताज्या बद्दल तुमी मातशें सांगात. इनफॅक्ट प्रिन्स ऑटो वॉन बिस्मार्क म्हणून जो आशिल्लो न्ही, ताणें सगळीं जर्मन राज्यां आशिल्लीं पळय तांकां युनायट केली. बरोबर. आनी जर्मनी वॉज क्रिएटेड इन 1871. ओके. सो इनफॅक्ट वल्लभभाई पटेलाक सरदारूच न्ही, ताका आयर्न मॅन ऑफ इंडिया म्हणटात. बिस्मार्क वॉज नोन एज द आयर्न मॅन ऑफ जर्मनी बिकॉज थ्रू द पॉलिसीज ऑफ ब्लड अँड आयर्न ही हॅड युनायटेड जर्मनी न्ही in 1871. So similar thing was done by Vallabhbhai Patel by uniting the 563 princely kingdoms with Madras, Delhi, Calcutta and Bombay presidency and created the Indian Union. So similarly he was given that upadhi of Iron Man of India, just like Bismarck was given Iron Man of Germany. बरें याद केलें. सो तेन्ना तुमी उलयताले तशेंच म्हाका हें जालें. आनी दुसरो एक सर क्वेश्चन आशिल्लो, आतां तुमी माउंटबॅटन हांचोय संदर्भ घेतलो. सो तांचे आनी हे ब्रिटिशर तांचे कडेन आतां ऑब्वियसली की आपले कामां करून घेवपाक ही हॅड टू बी. सो तांचे बरोबर कशें वावुरपाचें ताचें हें कशें आशिल्लें? ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इनफॅक्ट इन ऑल द डेलिबरेशन्स अँड डिस्कशन्स. जितले ब्रिटिशांचे 1940 ऑगस्टान वेवल प्लॅन आयलो, मागीर तो हो आयलो, सगळे जितले जे फाटल्यान आयल्यात न्ही ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स, माय फायनल आयलो तो माउंटबॅटन. सो माउंटबॅटन हे सगळे लिडींग दीस डिस्कशन डेलिबरेशन जी जाताली तातूंत वन ऑफ द फॉरमोस्ट मेन लिडर वल्लभभाई पटेल. इनफॅक्ट ही इन्फ्लुअन्स्ड आय वूड से द ब्रिटिशर्स टू गिव to expedite the process of giving independence to India. And when 3rd June Mountbatten Act came, I think Vallabhbhai Patel was definitely the man behind all of these actions. तांकां तांचेरूय प्रभाव म्हाका दिसता हाणें घातलो. I'm sure, I think yes, definitely. Apart from Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu also, these were the main. I am talking about the discussion. At the same time,
इट इज नॉट ओनली दीस पीपल, यू हॅव भगत सिंग, सावरकर, चंद्रशेखर आझाद, राजगुरू, सुखदेव, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, ग्रेट लिडर, हे सगळे आशिल्ले आणि तसेच हे लिडर आशिल्ले. तांचोय प्रभाव भरपूर आसा ह्या हेतून. आज जाल्यार आमी म्हणटा ओरेटरी स्किल्स आसात तांचे आणि सगळ्यांक एकवटान घेवपान तांचे बरोबर चर्चा करून ही यूज टू सॉल्व द इशू. सो आयच्या तरणाट्यां खातीर जेन्ना आमी तांकां व्हॅल्यूज शिकोवपाक तांचे फुडें व्हरपाचें उलयता, तांकां असो कितें तुमी संदेश दिवंक सोदतात तरणाट्यांक स्पेशली? तरणाट्यांक हांव हो संदेश दिवपाक सोदता की तुमी जे तुमी कितें करतात, वॉट एवर इट इज, ते एक सोसायटीचे कन्सर्न, सोसायटल कन्सर्न. इट शुड नॉट बी ओनली with you and your family. Just step outside of your house and do something, maybe for the neighbor, immediate neighbor, or for something. Maybe it's for environment, it's for heritage, it may be for your anything, education, anything. Like you are doing so much for women empowerment, economic women empowerment. I see that you are doing. So that is also a contribution to the nation. So whatever activities you do it for the nation. And I feel that इतले करप्शन वाडला, इतले सेल्फिशनेस जाला आमकां, इतले आमी ग्रीड जाल्या की इतले वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ वॉट एवर. सो आमी तेन्ना चिंतता आसतना देशाक खंय तरी विसरता अशें दिसता म्हाका. आमी आमचे कर्तव्य जी गोंया बद्दल आसा, देशा बद्दल आसा, ती खंय तरी फाटल्यान पडटा अशें दिसता की वी आर इन अ रॅट रेस एंड वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ सेल्फ. सो एज आय सेड, मेंटेनिंग क्लिनलीनेस, हे सगळे आमची जबाबदारी आसा. हांव पळयता लोक फोर्ट्सांचेर वता, आपलें नांव बरयता, कचरो काडटा, सकल उडयता, आनी एज्युकेटेड पीपल करतात हे सगळे. बीचीस काडटा, सगळे डर्ट उडयता. हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आमी जे करता, आमी देशाक स्पॉयल करता, देशाचें नांव. हें खंय तरी जाणविकाय आमकां आसपाक जाय अशें आमकां दिसता. एवरी मिनीट वॉट एवर यू डू इन लायफ, प्लीज डू इट फॉर द नेशन एंड फॉर आवर गोवा. राजकीय मळार म्हणा किंवा सामाजीक मळार म्हणा, देशाचे मोग फुडें दवरून वावर सुरू आसपाक जाय आणि सगळ्यांनी एकचारान रावून खंयची आव्हानां आमी तोंड दिवंक शकता. हो मुखेल संदेश म्हाका दिसता आयच्या दिसा, राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान वी कॅन गिव आवर ऑडियन्स. While we are remembering Vallabhbhai Patel, I would also like to remember Indira Gandhi, he's the Iron Man of India, she's the Iron Lady of India, who was assassinated today on 31st October 1984. आयच्या ह्या भारतीय एकता दिसा निमतान तुम्ही ह्या मुखेल चर्चेन, दूरदर्शनान आयज घडोवन हाडिल्ल्या ह्या मुखेल चर्चेन तुम्ही वांटो घेतलो. इतिहासाचे कितलेशेच पैलू तुम्ही आमच्या मुखार दवरले. तातूंत सरदार वल्लभभाई पटेल हांची मुखेल भूमिका, भारतीय स्वातंत्र्याची मुखेल भूमिका, तशेंच गोंयच्या स्वातंत्र्यान तांचो रोल, तांचो सहभाग हाचे विशीं तुम्ही उजवाड घातलो. त्या खातीर तुमचे दूरदर्शना वतीन मना काळजांतल्यान धन्यवाद. नमस्कार.